कृषी खात्याचे जे बिल आसा पळय ताचे विरोध जरूर तांणी विचार करचो परत ना जाल्यार आमकां आंदोलन पेटोवपाची आता गरज येयलेली आसा। समज म्हणतो कायदे बदलून समज म्हणतो तुम्ही शेतकाराक मारपाक सोदतात काबार करपाक सोदतात ताचो निषेध आसा। गोंयचो सरकार हो बहुजन समाजाच्या विरोधात आसा, गोंयचो सरकार हो शेतकऱ्यांच्या विरोधात आसा। या कायद्यान तो कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचे घर काहीच ना। शेतकऱ्यांनो जागे जायात, शेतकऱ्यांनी तुम्ही जागे जायात ना जाल्यार ही जमीन तुमची तुमकां मेवपाची ना। शेतान एक भाट असता आणि एक रावपाक घर असता म्हणून आम्ही गोंयकार न्ही। ही फकत भाडकारांची भर। गोंयच्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय ना। आयज आमी गोंडराक जे गोवा विधानसभेत लास्ट दिसा कृषी विशयक जे संमत झाले त्या बिलाक आम्ही पयलींच म्हटलेले की 2 दिसांनी आम्ही कॉन्फरन्स मुखार संघटना समितीन घेतलेली की आम्ही आमच्या संपूर्ण गोंयच्या वतीन शेतकऱ्यांक जो विरोध आसा ते विरोध दाखोवच्या खातीर आम्ही ऑलरेडी गव्हर्नराक आम्ही लेटर सबमीट करतले म्हणून आम्ही आयज ते लेटर गव्हर्नराक दिला। गव्हर्नरान आमकां अपॉइंटमेंट दिल्या प्रमाणे आम्ही आज त्याच्या कडेन डिस्कशन केलें आणि गव्हर्नराक गोंयच्या अख्ख्या शेतकऱ्यांची जी भावना आसात बिलाक कसो विरोध आसा हे आम्ही आज गव्हर्नराक सांगले। गव्हर्नरान आमचे सगळे कागद जे आमचे जे सगळे प्रॉब्लेम असले ते समजून घेतले आणि गव्हर्नरान ऑलरेडी म्हटलां की हे बिल आपण ज्या दिसा पयलेच दीस आपल्याकडे येयले असेंब्लीन पास जाल्या उपरांत पयलेच दीस आपल्याकडे येयले आणि आपण मेजॉरिटीन असल्यामुळे मेजॉरिटीन हे बिल असल्यामुळे आपण ते पास केले म्हणून आमच्या अजूनही ह्या बिलाक ऑब्जेक्शन आसा कोण मुखार संघटनेचो। आजही आम्ही गोंयच्या सीएमांक सांगतात की सीएम तुझे बिल परत एकदा तू फाटी घे। पास जाला आम्ही रेडी जाता आणि जे बिल पास जाला ते गोंयच्या लोकांची भावना लक्षात न घेता बिल पास जाल्लेले आसा। आम्ही ह्या विरोधात गोवा कुळमुखार संघर्ष समिती तीव्र आंदोलन करतले। आम्ही असे काही गजाली तपासून बघतात की ह्या सरकारच्या विरोधात एका चॅलेंज देऊन सुप्रीम हायकोर्टाक मेवता काय म्हणून ते जर पॉसिबल आसा जाल्यार आम्ही जरूर ह्या बिलाक आम्ही गोंयच्या हायकोर्टात चॅलेंज दितले। सत्यपाल मलिक जो असलो पळय तो हो गव्हर्नर खरंच गोंयचो एक बरो गव्हर्नर। ह्या गव्हर्नरान गेल्या 2-3 दिसा पयलीं आपली स्टेटमेंट दिला। तांणी पुलावाचेरय उलयला आणि गोंयच्या सरकाराचेरय उलयला। गोंयच्या सरकाराक तांणी करप्टेड गव्हर्नमेंट म्हटलां। हाच्या अर्थान हे सिद्ध जाता की हे म्हजें मत न्ही सत्यपाल मलिकाचें मत आसा। सत्यपाल मलिक म्हणटा की गोंयचो गव्हर्नमेंट हो करप्टेड मनीस की तांणी आपणाक काही गजाली करूंक दिवना म्हळ्यार सरकारान आणि म्हणून आपणाक तडफड तडफी हांगाल्यान धांवडलो ते धांवडलो इमान सुद्धा ते खंयच्या खंय दिलें खटारा इमान दिवन धांवडलो। हाचो अर्थ सिद्ध जाता की गोंयच्या सरकाराक एकंदरीत गोंयचो सगळो स्टँड जर पळयलो जाल्यार गोंयचो सरकार हो बहुजन समाजाच्या विरोधात आसा, गोंयचो सरकार हो शेतकऱ्यांच्या विरोधात आसा हे सिद्ध जाता। आणि म्हणून ज्या सत्यजित मलिकान सरकाराक करप्टेड म्हटला तो खरोखरच ताचेर ह्या सरकारान गांभीर्यान विचार करपाची गरज आसा की तो सरकार कसो चलयता तो राज्य सरकार कसो चलयता तो कारभार कशें चलयता प्रशासन कशें चलयता हे तांणी पळोवपाची आयज गरज आसा। आणि म्हणून आम्ही म्हणटा की ह्या सगळ्या गजालीचेर गोंयच्या सरकारान परत एकदा कृषी खात्याचे जे बिल आसा पळय ताचे विरोध जरूर तांणी विचार करचो परत ना जाल्यार आमकां ह्या गोंय कुळमुखार संघटने समितीक आंदोलन पेटोवपाची आता गरज येयलेली आसा। आणि म्हणून हांव गोंयच्या सगळ्या शेतकऱ्यांक ह्या तुमच्या प्रेस माध्यमातून एक उलो मारता अरे शेतकऱ्यांनो जागे जायात, शेतकऱ्यांनी तुम्ही जागे जायात ना जाल्यार ही जमीन तुमची तुमकां मेवपाची ना। तुम्ही जमिनीच्या टोटल आता भायरे जाल्लेले आसात, तुमकां शेतां मेवपाची ना। ती शेतां मेवपाक जाय जाल्यार तुम्ही आता आंदोलन आणि गोंयच्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय ना। आम्ही पळयतात सीएमाची भूमिका आमकां कळ्ळें सीएम परत स्टँड काय घेवपाचो ना। एकच गजाल आसा आम्ही शेतकऱ्यांक आता वचून मेवपाचें आम्ही थारयला आणि म्हणून आम्ही आता शेतकऱ्यांक मेवतले। शेतकऱ्यांचे मिटींग कमिटी लायतली आणि ताच्या उपरांत आंदोलन कितल्या दिसांनी करचें फायनल करतले। आज एक शेतकरी 50 वर्सां शेत करता आणि सडनली तो भाडकार आता काढून घेता म्हणजे हो भाडकाराक रायट जालो आणि शेतकार बाबी कष्ट करतालो तो रायट गेलो। हे बिल सारखेंच जे कोण कष्ट करताले तांकां हे फावना। ताका लागून हांव हेचे निशेध करता ह्या बिलाचेर कित्याक की जे गरीब शेतकरी पळय इतली वर्सां काम करून सुद्धा तांकां शेती तांकां मेळना। ही सरकार भाडकारांक दिता म्हणजे भाडकाराच्या फावरान हे बिल जाल्लें आसा। म्हणजे भाडकाराक ती जमीन विकपाक मेवता, मुणकारान जावं आमचो टेनंट बी कोण आसात तांकां ही जमीन परतून मेळना। आनी ती कशी मेळना भाडकारान केन्नाच
ओपोंक ना म्हणून केन्ना कसोंक ना. इतली वर्सां कोण तो टेनंट मुणकार कोण तरी कसयता, पूण आयज सडनली भाटकार 3 वर्सां कशी कोत्तलो. ती जमीन तो घेवन सोदता आपूण आनी ती विकपाची तयारीची. म्हणजे हो हे जे पळय कायदो काडला आनी हो कायदो पास केला हो सारको शेतकाराचे ऑपोजीट आहा. कित्याक 50 वर्सां जर हांव कश्ट करून जर म्हाजें शेत भाडकार खाता आनी आतां विकता जाल्यार हांवें इतलीं वर्सां काम करून कितें फायदो. कायदो कितें म्हणटा, कसेल तेजी जमीन राहील तेजें घर, जाल्यार हें कितें. ह्या कायद्यान तेजें कितें आहा उल्लेख. ह्या कायद्यान ताचो कसेल तेची जमीन आनी राहील तेचें घर कांयच ना. हे मुणकाराकूय मेळना, टेनंटाकूय मेळना, काय ना. ही फकत भाडकारांची भर. दी गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बील जे दिसा आयलें विधानसभेक, ताच्या पयल्या दिसा गोवा कुळ मुणकाराचो आवाज म्हणून संघटना आसा, ताच्या संघटनेन बरो खर आवाज केलो आनी तांकां सांगिल्लें की बाबा हें बील आसा तें पास करपाक जायना म्हणून. आनी सगळ्या दुसऱ्या दिसा जे दिसा पास जालें बील त्या दिसा सगळ्यांक शिटकावणी दिल्ली आमी जे ओपोजिशन आसा की बाबा हें बील आसा तें भयानक आसा म्हणून काडलो, शेतकारांच्या विरोधान आसा, कुळांच्या विरोधान आसा, सर्वसामान्याच्या लोकांच्या विरोधान आसा म्हणून. तरी पण हें बील जें पळय आसा रातचे 10:30-11 सुमार आयलें. आनी जरी समज म्हण तूं ओपोजिशन तर हें धरून दवरिल्लें की बाबा हें आमकां खरोखरच बील नाका, जाल्यार त्या दिसान ओपोजिशनांनी कितें काय म्हणल्यार गव्हर्नर ऑफ ऑनरेबल गव्हर्नर ऑफ गोवाक मेळपाक जाय आशिल्लें आनी सांगपाक जाय आशिल्लें की बाबा हें जें बील आसा तें खंय तरी आमच्या विरोधान आसा, शेतकारांच्या विरोधान आसा, गोंयच्या विरोधान आसा. पूण आमचो ओपोजिशन जो पळय आसा, जे पळय आसात 7-8 मेंबर जे पळय ते खंय तरी फाटीं पडले अशें आमकां दिसता. कित्याक जेन्ना बील पास जालें ऑन द सेम डे कितें म्हणल्यार गव्हर्नरा फुडें आयलें तें आनी गव्हर्नमेंट मेजॉरिटी आहा म्हणून तें मारलें. आनी समज म्हण तूं गव्हर्नराक तर ताची ताकीद आशिल्ली आनी खबर आशिल्लें की बाबा हें जें पळय आसा ताका प्रचंड विरोध आसा, तो रिकन्सिडर करपाक ताका परत धाडटा आशिल्लो असेंब्लीक. कारण तशें ताका कॉन्स्टिट्युशनल पावर आसात. सेक्शन 200 आहा पळय तें सांगता की बाबा समज म्हणून कितें आसा शेतकाराच्या विरोधान आसा, लोकांच्या विरोधान आसा, तें परत रिकन्सिडर करचें. पूण आज आमी गव्हर्नराक मेळ्ळे आनी गव्हर्नरान सांगलें की बाबा अशें तुमचो विरोध आसा जाल्यार आपूण सीएम कडेन अवश्य उलयतलो आनी हाजेर ताका सांगतलो की बाबा असो प्रचंड विरोध आसा. आमी एक संघटना बारीक कुळ मुणकार संघर्श समिती, पूण समज म्हणून तूं एक पार्टी लेवलाचेर समज डेलिगेशन आयिल्लें. आतां ओपोजिशन काँग्रेस आसा, मागीर आरजी आसा, मागीर आम आदमी पार्टी आसा, अशे वेगळे वेगळे आसात ओपोजिशन. आनी सगळ्यांनी कलेक्टीव समज म्हणून हे ओपोजिशन घेवन समज गव्हर्नराक आतां तरी मेळपाक जाय म्हाका दिसता. कित्याक आतां हो कायदो जालो, आतां हाजे मोठे परिणाम जे पळय आसा ते आमच्या शेतकऱ्यांक भोगपाक लागतले. समज म्हण तूं 3 वर्सां कोणी ते शेतकार करिना, ताचे शेतकाराचे जे पळय रायट्स आसात ते आतां कलेक्टर काडपाक शकता आनी कलेक्टर पळय कोणाय विकपाक शकता. त्या खातीर आज पेपराचे सुद्दां मोठे मोठे जे पळय तज्ञ लोक आसात ते सांगतात की बाबा ही जमनी जी पळय आसा ते कोण जे पळय इंडस्ट्रियलिस्ट आसात, कोण डेव्हलपर्स आसात, ते मागीर खंयच्यानी येवपाक शकता. ते फार्मराची जी पळय संकल्पना जे पळय डेफिनेशन ना हे कायद्यात सांगुना, त्या खातीर खंयच्यानी येवपाक शकता दिल्लीच्यान. आनी थंय मागीर हे जे पळय आमची शेती जी पळय आसा, आतां डेंजी लोकांक सांगलें आमचे ते प्रचंड कितलीच वर्सां जालीं आमचे आजे पणजे मागीर आमच्या बापूय हे कसयताले. आनी समज म्हणटा आज आमी कसोवपाक शकना. सरकाराक कसलो रायट ना की ती शेती आहा ती काडून घेवपाचें आनी सांगपाचें की बाबा आमी शेतीक लागून हें आमचे लोकांक लागून आनी गोंयाक लागून आमी हो कायदो केला म्हणून. तर आमचे ही तीव्र निशेध आसा ह्या हाचेर कायद्याचेर. आनी म्हाका दिसता की सरकारान हे कायद्याचेर फेरविचार करचो. आनीक एक डिबेट जावची लोकां मदीं तुमी वचचें कळ्ळें तुका. कित्याक तुमी कोणाक सांगूना हो लॉ पास करता आसतना. त्या ते आमकां दिसता की तुमी शेतकारा कडेन वचात. अरे समज म्हणटा हांव शेत करता आनी अकस्मात म्हणटा सरकार अशें ते कायदे काडटा 3 वर्सां समज म्हणटा हांव करिना जाल्यार तुजी शेतां काडून हांव कलेक्टराक दिवपाक शकता. म्हणजे आमचे जे पळय आसात ते डायरेक्टली सगळे कलेक्टराक कोण दिताले तुमी. हें बरोबर न्ही, हें चुकीचें आसा. आमकां फंडामेंटल रायट कॉन्स्टिट्युशन आमकां दिला. अशें समज म्हणटा कायदे बदलून समज म्हणटा तुमी शेतकाराक मारपाक सोदतात, काबार करपाक सोदतात, ताचो निशेध आसा. आनी हांव प्रत्येक गोंयकाराक सांगता, शेतकाराक सांगता की बाबा शेतकाराच्या हे कायद्याच्या विरोधान तुमी उठात. हो कायदो जो पळय आसा न्ही आमकां एक कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर आनी कसेल त्याची जमीन आशिल्ली. हो शेतकाराचो कायदो आशिल्लो, आतां तो परतो केला. आमचे कडेन कांयच उरलें ना आतां. आमी गोंयकार म्हणपाक आनी खंयच्या तोंडान उरतले म्हाका खबर ना. अरे एक शेत आनी एक भाट आसता आनी एक रावपाक घर आसता म्हणून आमी गोंयकार न्ही इतले पिळगी रावले. बील पळय पास जालो असेंब्लीन डिबेट केल्लें तेन्ना कोणूच लोक भायर सरना. दिल्ली पळय जाल्ले तेन्ना सगळे कोर्टान सगळे भायर येयले. हिंगा कित्याक एक मिनट हांव जे पळय हांव तेंच सांगता की बाबा जेन्ना हें बील हाडलें पळय 2-4 दीस पयलीं तें वेबसायटीचेर येता. पूण वेबसायटीचेर येवन सुद्दां आमचे जे ओपोजिशन एमएलए कोण आसा रुलींग आहा तांकां तें अंडरस्टँड जावपाक जाय आशिल्लें. तांचे कोण जे पळय एडवायजर आसा तांणी तांकां एडवायस दिवपाक जाय आशिल्लो.
पूण तशें जावना. हांव तेंच सांगता, जे दिसा बिल पास जालें पळय त्याच दिसा ओपोजिशन आनी आमी आदल्या दिसा प्रेस घेवन सांगलां की बाबा शेतकारांच्या विरोधान आसा, तुमी वचून गव्हर्नराक मेळपाक जाय आशिल्लें की बाबा अशें आमी हाजेर विरोध करता म्हणून कळ्ळो का. तेन्ना खंय तरी दखल घेता आशिल्लो गव्हर्नर ऑफ गोवा आनी ताका सांगता रिकन्सिडर करपाक. बाकीचे शेतकार कित्याक उठोंक ना? आतां पळय हे शेतकारांक खबर ना न्ही कितें बिल आहा तें. अरे आमच्या MLA आनी मिनिस्टरांक खबर ना जाल्यार आमच्या शेतकारांक खंय खबर आसतलें. पण आदल्या दिसा आमी शिटकावणी दिल्ली सरकाराक आनी लोकांक खंय की बाबा हें बिल आमच्या विरोधान आसा कळ्ळें तुका, त्या खातीर तुमी पेटून उठचें पडटलें. दुसरी गजाल कशी आसा मल्लिकाची, मल्लीक जो पळय आशिल्लो गव्हर्नर तो खरोखरच ताजे खरोखरच आयचे गोंयचे जितले पळय घरां आनी ताणें ताचो फोटो लावपाचो तो प्रेरणास्थान आसा कळ्ळें तुका. जे पळय कितें विरोधान जे पळय काम चलता गोंयच्या खातीर कळ्ळें तुका, गोंयच्या भल्या खातीर हाजे खातीर कळ्ळें जमनी खातीर तो कितें काय आवाज करतालो कळ्ळें तुका. ताका आमी मानस्थान ताका मोठें मानस्थान दिवपाक जाय आनी ताचो हांव म्हणटा ताचें प्रेरणास्थान घेवन जी पळय आतां जी पळय विरोधान जे पळय हे कायदे जातात बहुजन समाजाच्या विरोधान, कुळ मुणकाराच्या विरोधान, शेतकाराच्या, हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. हांव प्रमोद सावंत सांगता CMाक की बाबा हाजेर विचार कर तूं एक बारीक समाजांतलो. अशे जे पळय अशे कायदे करतात पळय न्ही ते कोणाच्या बऱ्याचे न्ही. आतां समज म्हूण तूं पर्रीकर तर आशिल्लो तेन्नाचो आनी समज विरोधान समज म्हूण तूं केल्लें बिल जाल्यार तो रान पेटयता आशिल्लो, रस्त्यार देंवता आशिल्लो, सगळें सामकें आरत्यांचे परते करून दवरता आशिल्लो. आज ओपोजिशन खंय आहात तुमी? अरे शेतकाराचें बिल मरे ताचो विरोध करपाक जाय आशिल्लो तुमी, कांयच ना. तितल्या पुरतें करता आनी वगैरे रावतात, पेपराचेर दितात. हांव म्हणटा की ओपोजिशनान ही कडक भुमिका घेवपाक जाय. पयलीं तुमी गव्हर्नराक मेळात आनी सांगात की बाबा हें बरोबर न्ही म्हणून.